सुमिया जेजू क्रिस्त तेई भोव मोगाळ गवळी बापानो याजकानो म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सुमिया जेजूच्या आप परगटणेच्या ह्या फेस्ता दिसा इमॅन्युएल देव आमचे मदें आमचे संगाता तो ह्या एवकरिस्तांत हजर आसा. आता मात्र न्ही, संवसाराच्या अखेर पर्यंत तो आमच्या संगाता आसतलो म्हणून ताणें आमकां बसायलां. त्या एवकरिस्ताक आमी आमच्या गांवच्या बिदींनी रस्त्यांनी पुरश्यांवर हाडन, ताका परगट मान करन, हांगासर ताचे आशिर्वाद घेवंक आमी तयार रावल्या. भाव भयणीनो, नाताल या क्रिसमस कुटुंबाचें फेस्त. कित्याक देव मनीस जालो एका कुटुंबांत. देव मनीस जातना देवाक सर पदवेदाराक आपल्या पुताक ह्या संवसारी धाडूंक हजार वाटो आसल्यो जावयेत, पूण ताणें धाडलो आपल्या पुताक एका कुटुंबा मुखांतर. भाव भयणीनो, त्या कुटुंबाक आमी भाग्यवंत कुटुंब म्हणटा. मरी आनी जुजेचें कुटुंब. देवाचो पूत जेजू क्रिस्त त्या कुटुंबांत जल्मालो, वाडलो आनी ताचें जिवीत थंयसर ताणें सारलें. ह्या कुटुंबाक आमी भाग्यवंत कुटुंब म्हणून कित्याक आपयता? ह्या कुटुंबाक आमी भाग्यवंत कुटुंब म्हूण आपयना. ह्या कुटुंबाक भाग्यवंत कुटुंब म्हणले नांव पडना थंयसर देवाचो पूत आसलो म्हणून. ह्या कुटुंबाक भाग्यवंत कुटुंब म्हणलें नांव थंयसर देवाची आवय आसली म्हणले खातीर पडना. ह्या कुटुंबाक पवित्र कुटुंब म्हणलें नांव थंयसर देवाच्या पुताचो या जेजू क्रिस्ताचो पस्को बापूय थंयसर आसलो म्हणले खातीर न्हय. पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी जेजू क्रिस्ता विशयांत ही उतरां आमी मानून घेवया. तो हरी एका संगतींत आमचे बरी जियेलो, पाताक मात्र ताणें करूंक ना. नजरेताचें तें कुटुंब कितले वरेग आमच्या अनुकरणांत, आमच्या आदर्शांत म्हज्या आनी तुमच्या कुटुंबा बरी म्हूण आमी चिंतावंगी तेदोळ पर्यंत तें भाग्यवंत कुटुंब. उदेंतीचे तेग जाणटे येवन नव्यान जल्माल्ल्या रायाक 3 काणिको भेटयल्यो आनी 3 काणिको भांगार दुंप आनी रक्ताबळ. केदोळ वरेक आमी चिंताव हे भांगार त्या कुटुंबाक भेटयलेलें जुजेक आपले रीण फारीक करूंक, आपल्या भाड्याच्या घरचें भाडें बांदूंक, आपल्या दुर्बळ्या कुटुंबाक रेशन हाडूंक आनी आपल्या दिसपट्ट्या जिविताच्या खर्चाक पावले म्हणून. कितले वरेक आमी चिंताव त्या रायांनी दिल्लो धूप बाळंत मरयेक आपल्या घरांत आसली वायट घाण या वायट वातावरण पयस करूंक उपकारलें म्हणून. कितले वरेक आमी चिंताव रक्ताबळ जो पिडेतावन पयस रावंक भाग्यवंत कुटुंबाक उपकारलो म्हणून आमकां भाग्यवंत कुटुंब अनुकरणाचें जाता. तें सर्गा वयले या पयसले एक नखेत्र या तार जायना. आमी दिसपट्ट्या जिवितांत कितें भोगताव, कितें जियेताव, कितें सोंसताव तेंच सोंसुल्लें कुटुंब तें. त्या खातीर तें एक भाग्यवंत कुटुंब आनी पवित्र कुटुंब आनी आमकां सट्टांक अनुकरणाचें जावन आसा. भाव भयणीनो, त्याच कुटुंबा भशेन जियोंक आमी आशेताव.
भाग्यवंत पापा जुवांव पाऊल दुसऱ्यानं आपल्या बरपांत फॅमिलियारिस कन्सोर्सियो एक सोबीत विषय सांगला आणि आयच्या दिसा तो भोव प्रस्तुत जावन आसा. द फ्युचर ऑफ ह्युमॅनिटी passes by way of the family. The future of humanity passes by way of the family. मनशाकुळाचें भविष्य, मनशाकुळाचें अस्तित्व, मनशाकुळाचो मुखली जिणी ती फकत आनी फकत कुटुंबाचेर होंदोन आसा मोगाळ भाव भयणीनो. आणि ह्याच खातीर हांगासर आयचो संदेश जावन आसा जो तुमकां वाचूंक मेळटा थंयसर. मनशापणान भरलेलें कुटाम फुडार असो बरो असो. पूण भाव भयणीनो फाटल्या थोड्या वर्सांनी जावं 20-30 35 वर्सां जावन सबारांनी कुटुंबा जिविताची श्रद्धांजली बरयल्या. आज आमी उलयता खबरेच्या माध्यमांनी या सामाजिक माध्यमांनी पोस्ट ट्रूथा विशयांत. ट्रूथा विशयांत न्हय, पोस्ट ट्रूथ. आनी हें कितें म्हणून आमकां कळीत आसा. आज फटकिऱ्या खबरां निमते सत आसलें माजवून गेलां. कुटुंबाच्या एका संदर्भार आज पोस्ट फॅमिलियल सोसायटी विशयांत उलयता संवसार. म्हणजे कुटाम आसलो संवसार आखेर जालो आनी मुखार कुटाम नातलो संवसार आमकां पळोवंक मेळटलो. आनी दुरदृश्टान मोगाळ भाव भयणीनो असल्यो थोड्यो संगती, थोड्यो न्ही जायत्यो संगती आमकां पळोवंक मेळटात आमच्या भोवारी. दादल्यान एक सुरे आसचें सारकें न्ही, बरें न्ही, ताका एक जगती सांगाती नांव दितलो म्हूण देवान सांगलें मनशाक रचतना. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाये म्हणून जेजू क्रिस्तान सांगलें पवित्र पुस्तकांत देवाच्या वाक्याचेर उतराचेर उल्लेख करन. पूण भाव भयणीनो आज अनवर आयला ह्या कुटुंबा जिविताचेर. लगभग आज अशें आसा आमी एका माळयेच्या घरांत जियेता जाल्यार कुटाम म्हणल्या माळयेच्या घरांत आमच्या ग्राउंड फ्लोराक येदोळूच उजो पडला. आनी ह्या ग्राउंड फ्लोराक उजो पडला म्हूण आमी पयल्या माळयेक गेल्यार थंयसर विस्तारूंक चड वेळ ना. थंयसरी विस्तारतना आमकां दुसरी वाट ना. वयर माळयेर तावन सकयल उडाजे आनी कितें जाता आमकां कळीत ना. भाव भयणीनो आज ह्या कुटुंबाच्या या कुटाम या लग्न म्हणल्यार ह्या संस्कारांत आरंभ जावच्या कुटुंबाचेर काळी मोडां दाटयल्यांत. म्हज्या आनी तुमच्या कुटुंबांचेर, हर एका कुटुंबांचेर हाचे विशयांत थोडें गुमान दिवचें, थोडें चिंता पाठोवचें भोव गरजेचें जावन आसा. आज आमी माध्यमांनी या तंत्रज्ञानान या बिझनेसांत या हेर खंयच्याय संगतींनी कितलेंय मुखार पावोंक पुरो. पूण मनशाकुळाचें भविश्य गूगल आनी ऍपलाचेर वंदोन ना. मनशाकुळाचें भविश्य रिलायन्स, ट्विटर आनी फेसबुकाचेर होंदोन ना. मनशाकुळाचें भविश्य कुटुंबाचेर आनी फकत कुटुंबाचेर होंदोन आसा. कित्याक ही देवाची येवजण जावन आसा. मनशाकुळाचें भविश्य कुटुंबा मुखांतर वाडटा, समृद्ध जाता आनी सदां काल उरता. आज आमी माध्यमा विशयांत ह्या वर्च्युअल वर्ल्डा विशयांत जायतें उलयता. वर्च्युअल वर्ल्डार आमकां 1000, 2000, 5000 फॉलोवर्स आसात, 10,000 फ्रेंड्स आसात. पूण आमच्या हकिकतीच्या नीज जिवनांत भायर येतना एक फ्रेंड या एक संबंध जोडूंक जगतो मनीस म्हाका मेळना. हे आमच्या संबंधाचे आनी आमच्या कुटुंबा जिविताचे एक हकिकत जावन आसा. भाव भयणीनो, कुटुंबाची देसवाट म्हळ्यार मनशाकुळाची देसवाट. कित्याक कुटुंबाचें भविश्य म्हणल्या बुकांत एक बरयणार म्हणटा, कुटाम एक सर्वकाळीक सत.
कुटुंबांत आनी कुटुंबाक घडचें वायट फकत तत्कालीक. आमकां कळीत आसले बरी लगभग 500,000 वर्सां आदीं ह्या भुंयचेर म्हणजे आतांच्या इंडोनेशियांत एक भोव व्हड अवघड घडलें. अवघड म्हणून सांगचें न्ही, संवसाराक नाश करचें तसलें घडीत त्या वेळार उरलो ह्या संवसाराचो फकत 10-15% लोक मात्र. पूण आज मनशाकूळ परत जिवत जाला, मनशाकूळ परत्यान बाउन्स बॅक जाला, मनशाकूळ परत्यान जिवंत आसा. चरित्रेन सबार फावटी कुटुंबा जिवीत अनवरांत सांपडलें, कुटुंबा जिवीत कश्टांक सांपडलें आमकां कळीत आसा. कित्याक कुटुंबा जिवितांत अनवरांतलें कुटुंबा जिवीत ना. आतां आमी वाचल्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू क्रिस्ताक ह्या भाग्यवंत कुटुंबाक जेजू क्रिस्त जल्मल्ल्या फरा अनवार आयिल्लें. पयसिल्या गांवाक तांणी पलायन करीचें पडलें हेरोदीच्या बियान. आनी थंयसर तावन हर एका घडये हर एका गुंडेर अनवरां आयलीं भाग्यवंत कुटुंबाचेर. पूण भाग्यवंत कुटुंब तितल्या अनवरां मदें जैतेवंत जावन जियेले आनी जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ह्या आमचे खातीर आनी ह्या संवसारा खातीर आपणाचो जीव ताणें दिलो. भाव भयणीनो, हे आमचे कुटुंबा जिवीत हाचेर काळी मोडां दाटेवन येतात. हाचे थोडे सिम्पटम्स आसात. हाचे थोडे सिम्पटम्स आमी समजून घेवचे बारीक गरजेचे. लग्न जे कुटुंबा जिविताचो आरंभ करता तें आज फकत एक सामाजीक कार्य जालां. लग्न म्हळ्यार सामाजीक कार्य. लग्नाचें पवित्रपण विसरन सोडलां. कुटुंबा जिविताच्या ह्या ताचेर कळबणाची मोडां दाटयल्यान जाल्यार पयलें कारण कुटुंबा जिविताचो आरंभ लग्न. थंयसर हें एक सामाजीक कार्य, मनशाचें कार्य, या आमी रुपीत करचें कार्य म्हणली समजणी चडोवन येत आसा. ही देवाची येवजण जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाये म्हणलें सत माजवून वेतेत आसा. लग्नाचें पवित्रपण परत्यान आमी फाटीं हाडिचें. मोगाळ भाव भयणीनो, कुटुंबा जिवीत आमच्या संवसारांत जैतेवंत जायचे तर आनी मनशा कुळाचें भविश्य समृद्ध जायचे तर. पळया आनी एक सिम्पटम आमच्या कुटुंबा जिविताच्या ह्या काळबाण पडिल्ल्या हकिकते विशयांत सांगचें. कुटुंबा जिवीत आरंभ जावचें लग्नाद्वारी, पूण आज आमच्या तरणाट्यांक आमच्या तरणाट्या चल्या चलयांक सैरीक मेळचें कश्टांचें जालां. 4-5 वर्सां आदीं हांव उडपींत आसतना एक सैरीक संगम म्हणून आयोजन केल्लें. त्या सैरीक संगमांत 300 तरणाटे आसले. 300 तरणाट्यांक थंयसर आसल्यो 20 चलयो. भाव भयणीनो, लग्ना जिवीत आरंभ करचें पयलें मेळट सारकें ना तर कुटुंबा जिवीत आरंभ करचें पयलें मेळट चुकोन वसात तर मुखार कुटुंबा जिवीत कशें बाळगोवचें हो एक भोव व्हड समस्या. आनी हें आमी हातांनी घेवन प्रायोरिटी आद्यते भशेन आमी घेतल्यार मात्र कुटुंबा जिविताचें भविश्य उज्वल जातलें. भाव भयणीनो, दुसरो या तिसरो एक सिम्पटम ह्या कुटुंबा जिविताचेर काळबाण मांडून येवचें. आमचीं भुरगीं खंय आसात? एका काळार आमच्या घरांत, आमच्या वरांडार, आमच्या मैदानार भुरगीं खेळटालीं. आज आमचे मदें भुरगीं दिसून येनात. आमकां कितें जायचें? जपान जायचें गी, सिंगापूर जायचें गी, चायना जायचें गी. ही तिनूय राष्ट्रां ह्या समस्यान आज इतलीं कश्टां जातात की तांकां भायर येवंक कळना. चायनांत थोड्या वर्सां आदीं 1 चायल्ड पॉलिसी म्हूण केलें आनी इतलें चायना चलवालें की आतां 2 चिल्ड्रन जाय तितलीं भुरगीं जावं दी म्हणलें फ्रिडम दिलां. जपानांत कोणाक भुरगीं जातात तांकां इनाम दिवचें, भोवमान दिवचें येवजन आसा. भाव भयणीनो, तर आमच्या काजारी जोड्यांनी हांगासर आमच्या भोंवतणी, आमच्या घरांनी, आमच्या इस्कोलांनी, आमच्या इगर्जांनी भुरगीं आसा अशें पळोवचें भोव गरजेचें जावन आसा. कित्याक जंय भुरगीं नात थंयसर संतोश ना, खंय जंय भुरगीं नात थंयसर जिवीत ना,
खंयसर भुरगीं नात थंयसर मासू पडना, खंयसर भुरगीं नात थंयसर मनशां पडना. भाव भयणीनो, भोव व्हड एक समस्या, ह्या एक काळबाण आमच्या कुटुंबा जिविताचेर दाटयली आज. आनी एक काळबाण जी आमी हर एकलो भोगता, जे मोड हर एकलो व्हड आनी ल्हान आमचे पैकी वडिलां आनी भुरगीं भोगतात. आमी ह्या माध्यम संवसारांत त्या वाळ्या संगी वाळोन गेल्या. जे कोणाच्या हातांत एक गन्न दितात, तो गन्न वचून आमच्या देशाच्या बॉर्डराचेर ट्रेनिंग दिवन ताका रावयल्यार तो देश रक्षण करता. पूण आमची परिगत अशी जाल्या, आतां आयुधां दिल्यांत माध्यमां म्हणली वापरूंक कोणायकी कळीत ना, स्वता हर एकलोच त्या माध्यमांक बली जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, परिणाम जावन कुटुंबा जिवीत विबाडटा. आमकां करूंक सांगता की आमच्या वडिलांक, पवित्र सभेच्या आमच्या वडिलांक आनी हेर वडिलांक, कुटुंबाच्या वडिलांक आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत एक नो नेटवर्क झोन करूंक सांगता की आमकां दिसाचो थोडो वेळ, थोडे वरां, थोडे घंटे हे माध्यमां नासतना जियोंक आमकां सांगता की माध्यमां वायट म्हूण हांव सांगना, पूण कुटुंबा जिविताक के दाळा अनवर हाडटात, त्या दाळा ही माध्यमांक नियंत्रण करचें भोव गरजेचें. ना तर ही माध्यमां आमकां नियंत्रण करतात आनी आमचें जिवीत विबाड करतात. मोगाळ भाव भयणीनो, असले सबार सिम्टम तुमच्या मुखारी आसात. ह्या वर्सा जे मंगळूर आमच्या दिएसेसीन कुटुंबा जिविताक समर्पण दिलां, कुटुंबा जिवीत आमच्या जिविताची आद्यता जावं दी दिएसेसीच्या मट्टार, फिरगजीच्या मट्टार, इस्कोलाच्या मट्टार, कुटुंबाच्या मट्टार. कित्याक आमच्यो राटावळी आमी तड्यो उण्यो करीजे. भाव भयणीनो, आमी सबार राटावळींनी पडल्या. जी खंयची आद्यता, कुटुंबा जिवीत आद्यता म्हणटा पापा जुआंव पावल दुसरो, पापा फ्रांसीस. कुटाम ह्या समाजीचो मुळावो कर्ण, जरी तरी तो आमी बाचाव केलो ना, जरी तरी तो आमी वाडयलो ना, जरी तरी तो आमी समृद्ध केलो ना, मनशा कुळाक भविश्य ना. मनशा कुळ नास जातलें, कुटाम नास जातना मनशा कुळ नास जातलें. भाव भयणीनो, थोडी आद्यता आमी दिव्यांगी, थोडी आद्यता दिवची भोव चड गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार ह्या आद्यता शिवाय कुटुंबाक बाचाविना. जशें एक बर्मीस गाद सांगता, इन टायम ऑफ टेस्ट फॅमिली इज बेस्ट. इन टायम ऑफ टेस्ट फॅमिली इज बेस्ट. आमच्या जिविताचे कसलेय कश्ट, या कसलेय समस्ये, या कसलेय आमचे बेजाराय, आमचे डिप्रेशन, या आमच्या संबंधाचे समस्ये, रिलेशनशीप प्रॉब्लेम्स कितें आसल्यार आमच्या कुटुंबांत ते परिहार आमी करयेत. मदर तेरेजान भोव सोबीत एक उतार सांगलां, तुका जागतीक शांती वाडोवंक मोन आसा, संवसारांत शांती वाडयचें म्हण मोन आसा, फाटीं वच तुज्या कुटुंबाक, कुटुंबांत तुज्या कुटुंबाचो मोग कर, कुटुंबांत शांती वाडय, संवसार शांती वाडटली संवसारांत. भाव भयणीनो, एक फावटी एक याजक रोमाक गेलो की पापा साहेबाक मेळोंक पापा फ्रांसिसाक. पापा फ्रांसिसांनी विचारलें, भारतांत कुटुंबा जिवीत कशें आसा? त्या याजकान भोव हेम्यान म्हळें की कुटुंबा जिवीत बरें आसा. कित्याक म्हळ्यार डायवर्स मस्त उणें आमचे मदें, वेगळासार मस्त उणें. दुसरें सवाल विचारलें पापा साहेबान, काजारी दादलो आनी स्त्री जोडी तृप्तेन संतोषान जियेतात गे. ओ पाद्र्या भाऊ, जाप दिनासतना पाटी आयलो. भाव भयणीनो, कुटुंबांत आसचें, कुटुंबांत अस्तित्व आसचें, कुटुंबांत जियोवचें, नीज अर्थार एकामेकाच्या संबंधान जियोवचें, एकामेकाच्या मोगान जियोवचें, एकामेका सोडजोड दाखोवन जियोवचें, एकामेका बोगसण्यान जियोवचें. आनी हे गरजेचें मोगाळ भाव भयणीनो. कुटुंबा जिवीत आमकां तृप्ती दिजे, आमकां संतोष दिजे, आनी ह्या मुखांत्रच आमची बाचावी, आमच्या मनशा कुळाची बाचावी.
तर आमकां बरवसो आसा फकत आमचे कुटाम ह्या नव्या वर्सांत एक निचेव आमी करया, एक रेजोल्युशन आमी करया. कुटुंबा खातीर हांव वावुरतलों, हांव वावुरतलीं. हर एका स्तरार म्हज्या तांकी पुरतें कितें कुटुंबा खातीर हांव करतलीं. आनी ह्या वर्स संपतना कुटुंबा जिविताचें खंडीत जावन आमच्या कुटुंबाची क्वॉलिटी इम्प्रूव जातली. आमी वयल्या मट्टाक सरतले. आमी खरेपणी नजरेताचें तें पवित्र कुटामो म्हूण आमकां आपोवंक शकतले. हांव पेल्या थंय ते वळखतले. हांव एवक्रिस्तांतलो जेजू हेंच करूंक आमकां आदार दिवं, आमकां बेसांव दिवं. हेंच आमी त्या जेजू लागीं मागया.